संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधीता बलिदान भेटोंच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसान पाकी सोम्या आम्ही आयल्या तुझे सशी काकुतानी भक्षणेला भर कृपाम कांदी सर देण्या संगी तुझे पोरी जीवशीत संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधीता बलिदान भेटोंच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसान. सोमीस्त आमी एक घडीभर बसुया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमीस्त म्हणून मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक आयच्या दिसाच्या भक्तीपणाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान बेडयता एरल नीफ माथायस किन्युगोळी, अल्बियोन जेडन लोबो वामनजोरो, आंजेला आयरीना लोबो वामनजोरो, अविल जेम्स लोबो वामनजोरो, जॅनेट प्रिया साल्डाना वामनजोरो, लीना साल्डाना वामनजोरो, जोस्लिन साल्डाना वामनजोरो, वलेरियन सिंथिया मिनेजस एलियार पदाव, जेम्स ग्रेटा डिकोस्टा आनंदपुरम, रिचर्ड डिकोस्टा आनंदपुरम, रॉन जेनिफर पिंटो वामनजोरो, फेलिक्स डिसोजा सुरतगल, लीडिया मेंडोन्स निकोटा मुल्की, रोशन डिसोजा संकलकरिया, रेक्सन स्वीडल डिकोस्टा बचपे, डॅनी डिसोजा किन्निगोळी, जोसेफ डिसोजा निकुटाम काटीबळ्ळा, सुनील लोबो किन्निगोळी, सिसिलिया सेरावो तिच्या जन्म दिसा संदर्भी किन्निगोळी, बेबी रिनेट ॲनी डिसोजा मँगलोर, अनोरा आणि शॉन सिक्वेरा बदलपूर मुंबई, जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली मुंबई, सॅन्ड्रे डिसोजा कल्याणपूर, ॲलिस फर्नांडिस कल्याणपूर, डेनियल प्रीतम फर्नांडिस बचपे, फ्रांकी सिक्वेरा आणि कुटुंबाची बचपे, जोसेफ डिसोजा बचपे. प्रत्येक त्या सांबसोत मिसाचे बलिदान बेडयतात. वाल्टर आणि तलोबो उर्वा, लिली सिक्वेरा किन्निगोळी, मोविन रॉचेल मुंबई, राहुल जोस किन्निगोळी, रिया मरिया जोसेफ काटीबळ्ळा, ॲलन विनोद मँगलोर, विनोद जोसेफ आणि कुटुंबाची मँगलोर, अल्फोन्सो बालराज बँगलोर, लेथिशिया डिसोजा बचपे. देवदीन नातालिया आणि पाऊल मिनेजच्या आत्म्या बसोत मीस पेडयता. वलेरियन सिंथिया मिनेजस एलियार पदव कुटुंबांत देवदीन जाल्या आत्म्या बसोत मीस पेडयता. जय मेरी बँगलोर आणि जोसेफ लेथिशिया डिसोजा बचपे. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना जे कितें त्या सवां मागणी घेवन आमी ह्या पवित्र तळाक आयल्या, आमची मागणी त्या सवां सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन धर्मीक याजकां खातीर मागता. हो म्हयनो प्रत्येक जावन धर्मिकां याजकां धर्मीक भाव भयणी खातीर मागचो म्हयनो जावन आसा. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत हांव फुलल्ल्या, आमच्या विर्गजांत हांव फुलल्ल्या धर्मीक भावां खातीर याजकां खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. सुमयेची कृपा मजत तांच्या जिवितान वाडोवन दी, तांचे मिसांव करूं तांकां जाय आसली कृपा सुमी लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच मोगाच्यान हर एका मंगळारा हांगासर रेकॉर्डिंग करन टेलिकास्ट जावचें दिव्यावाणी चॅनल तसो मालाक विनोद गंगोळ्ळी तो आयतारा दिसा संजेर हांगासर आसलो. 7 वरां पर्यंत हांगासर कुर्सावटेचें मिसाच्या बलिदानाचें रेकॉर्डिंग आसलें आनी राती तो देवाधीन जाला. ताच्या मोर्नाची रीत आतां ह्या घडये हो मंजूर पिरगजेन चलोवन आसा. त्या देखून ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. कित्याक ह्या पोन तळार जायती सेवा जायतो वावर ताणें दिल्लो आसा. तसो आज आमी उडास करतना ताच्या आत्म्याक शांती मागया. दुखेस्त जाल्ल्या तांच्या कुटुंबा खातीर आमी ह्या बलिदाना वेळार विशेश जावन मागया. सुमी तांकां सांगत दिवन दी, आदार दिवन दी, तांचें दूख थांबोवन दी, तांच्या कश्टा दुखा वेळार आदार जावं दी म्हणून विशेश तरान त्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सगळें आमी उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्त जे कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो, मंगळाराचो दीस ह्या पवित्र थळाक एक विशेष कुरपेचो दीस जावन आसा. आमी जायतीं जाणांक विविध जाग्यार तावन हांगासर येता. सांजूद त्या देवाच्या विनवणेन मागलें मेळटा म्हणल्यार बरवशान हांगासर येता आनी देवाचेर अखंड पातयेनी भावार्थ आमी उसारता. कित्याक आमचो देव जिवो देव, आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ह्या खातीर आमी हांगासर येता. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना देवाक आमी अर्घां दिवया. त्या देवान आमकां एक सोबीत जिवीत दिलां. आमचें जिवीत आमचो देव हर एका दिसा चलोवन व्हरता, आशिर्वादांनी बेसावांनी आमकां भरता. ह्या जिविताचें मोल समजोवंक आनी आमचें जिवीत बऱ्यांतलें बरें करूंक, हेरांच्या जिविताक मान गौरव दिवंक, हेरांचें जिवीत संतोश भरीत करूंक आमी हर एका दिसा वावरूं. तसो तुमी आमकां करपा बेसावां दिवं दी, आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हर एकली ना फावो आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवया. आमच्या आमच्या उणेपणाची दुखदन एक गडीबो देवा लागीं एकामेका लागीं बोक्सांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. त्या बसून बगेवन सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा, जे कितें आमचे विचेत ते सावां आसात, ह्या घडये सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. भवर्तान पातयेनीन आमी मागया. आमच्या देवाक आमची काकुळट करूंक आमी विनंती करया. ताची मजत करपा आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजोदूत देवरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचे तुजी पवित्र सभा वाडात वचून दी. आमच्या सुमया तुज्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परसा होर दोंगरा तावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोईजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली, अरण्यांत मरूंक. हांगा कान ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या खणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले.
तेन्ना लोक मैजेसशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मैजेन लोकां पसत मागलें आनी सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्याक उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतेली. देखून मैजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडपकार. मुझे मागणे ऐक आणि मुझी बोप तुझे मुखार पावोन दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक आणि मुझी बोप तुझे मुखार पावोन दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक आणि मुझी बोप तुझे मुखार पावोन दे. मुझ्या कंताच्या वेळा तुझे मुखामोळ तुली पैनाका. तुझे कान मुझेशी परते. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे आणि मुझी बोप तुझे मुखार पावोन दे. हे राष्ट्रा सर्वेस्पोर म्हणटा त्या नावाक बियेतेली. प्रितुमेचे सराय तुझे मायमे मुखार कावजेतले. सर्वेस्पोर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हड मायमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना दादार नाचलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्परा मुझे मागणे आणि मुझी बोप तुझे मुखार पावोन दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे आणि मुझी बोप तुझे मुखार पावोन दे. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. बी जावन आसा देवाचे उतार. ओंपी तोसू क्रिस्त जाका तो मेळटा तो ससनाक बालता. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान सांगे लागलो, हांव बाईसर वेतां. तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मोरतेल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणा लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार
तो काही जीवघात कर्ण काणगेत गाय. जेजून जाप दिली, तुम्ही या संवसाराचे हांव सर्गीचो, तुम्ही या लोकाचे हांव या लोकाचो न्ही. देखूनच तुम्ही तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हणून सतमानल्या करीत तुम्ही तुमच्या पातकान मोरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवन, आनी जे हांवें ताचे धांवन आयकलां तेंच हांवें संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयान उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजातलें. म्हजेच तगी हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगात आसा, म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सबाज जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो, प्राजिताच्या 5व्या हप्त्यांत आमी आसा. मंगळार आयचे दिसाची वाचपां आमी आयकलीं. थोडो वेळ ह्या वाचपांचो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. काल म्हज्या वॉट्सॅपार एक ल्हान पिंतूर आयलें, एक पोस्टर आयलें. त्या पोस्टरांत 2 फोटो आसात. एका फोटांत एकच पोस्टर, एका पोस्टरांत 2 फोटो. एका फोटांत एक आवय तिच्या उजव्या कुशीच्या हांडयेर आनी दाव्या कुशीच्या हांडयेर दोगा चेरक्या भुरग्यांक कानून आसचें पिंतूर. एकट्याक दाव्याक, एकल्याक उजव्यार, दोगांयकी पोटलोन 2 आसतलें तें पिंतूर. आनी एका कुशी त्यात पिंतुरांत वा त्या पोस्टरांत आनी एका कुशी 2 याजक आनी 2 याजक तांच्या खांद्यार, दोगी बगलेक रावल्या, तांच्या खांद्यार तांच्या आवयक, म्हातारी प्रायवंत आवय, तांच्या आवयक उखलून धरलेलें तें पिंतूर मोगाच्यान. आतां हें पिंतूर पळयतना कितें म्हणलें थोड्यांक समजोना जावंक बरो, तुमकां आयलां जावंक बरो. पूण ह्या पिंतुरा फाटली चरित्र आमी आयकलें जाल्यार हें घडिल्लें घडीत चिली गांवांत थोड्या वर्सां आदीं 1989 इसवेंत लगभग हांव चिंता. एक आवय गर्भेस्त आसली, तरणाटी आवय गर्भेस्त आसली आनी दाक्तरा कडेन म्हयने बरोवन आयले, दाक्तरा कडेन चॅकअपाक गेल्ली. आनी दाक्तर तिका चॅकअप करन, त्या दिसा स्कॅन करन दाक्तर ह्या स्त्रियेक म्हणटा, तुज्या गर्भांत आसचो तो जीव एक विद्रूप दिसता. एक मांडे, 2 कुडी आनी हात पाय विंगड विंगड दिसतात. आनी जर तर तुवें ह्या भुरग्याक जल्म दिलो जाल्यार आमी म्हणटा सायामी भुरगीं, आमकां पिंतूर आमी पळयल्यान जावंक बरो. जर तर ह्या भुरग्याक तुवें जल्म दिलो जाल्यार लायफ लाँग हें भुरगें मरता म्हणसो ना, तूं मरता म्हणसो तुवें कश्ट काडीचे, तुका कश्ट आसा. त्या देखून तुवें गर्भपात केल्यार बरें, ह्या भुरग्याची तुवें हत्या केल्यार वा गर्भपातावन काडल्यार बरें म्हणून ह्या आवयक कातोलीक स्त्री दाक्तरान सांगलें. आनी ही स्त्री इतली भाग्यवंत, इतली पातयेनीची स्त्री दाक्तरांक सांगता, कितेंय जावं दी, कालेंय जावं दी, हांव म्हज्या भुरग्यांचो जीव काडिना, हांव गर्भपात करिना. जर तर देव म्हाका तसल्या भुरग्याक दिता, विद्रूप भुरग्याक दिता, हांव त्या भुरग्याची जतन करता, मरता म्हणसर हांव सांबाळटा म्हणून. आनी ती हाटाक रावली, घट्ट रावली. 9 म्हयने भरले, तिणें प्रस्तूत जाली. आनी प्रसूत जाताना दोगा चेरक्या भुरग्यांक, पुडपुडीत दोग्या चेरक्या भुरग्यांक, जवळ्यांक तिणें जल्म दिलो. कांय उण नातलें, कांय उण नातलें, कित्याक देवा कडेन ती मागतली, एक भावार्थी स्त्री. आनी त्या देखून हें पयलें पिंतूर त्या स्त्रियेन जल्म दिल्ल्या त्या दोगा जवळ्या भुरग्यांक तिच्या खांद्यार तिच्या हांडयेर कान गेल्लें तें पिंतूर मोगाच्यान. आनी हे दोगी भुरगे वाडले, तरणाटे जाले.
सेमिनरीक भरती जाले दोगी याजक जाले मोगाचे न्हू चिली गांवांत दोगी याजक जाले आनी थोड्या दिसा आदीं ह्या दोगी याजकांनी तांच्या याजकी दीस वर्देसो सिल्वर जुबिली आचरण केल्ल्या वेळार संतोशान ह्या दोगी याजकांनी तांच्या आवयक उखलून तांच्या भुजांचेर खांद्याचेर दवरून ह्या आवयक मान केलो मोगाचे न्हू एक अपूर्व पिक्चर एक सोबीत घडीत मोगाचे न्हू हांगासर आमी पळयता त्या स्त्रियेन जिवाचें रक्षण केलें जिवाचें संरक्षण केलें तिका गर्भपात करी येता आसलें पूण तिणें तें करूं ना मोगाचें न्हू कित्याक देवाचेर तिका अखंड पत्येनी आसली देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हूण तिका कळीत आसलें आनी देवाच्या कुशेक तिणें खालती मान घाल्लें जर तर देव बरीं भुरगीं दिता बरो भुरगो दिता कांय प्रॉब्लेम ना जर तर देव तसल्या भुरग्यांक दिता कांय प्रॉब्लेम ना हांव मात जीव काडचें ना हांव मात कोणी करचें ना कित्याक जीव देवाचें देणें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो हर एकल्याचो जीव देवाचें वर्तें देणें मोगाचें न्हू तेलगून ह्या संवसारांत आमचो बर्थ आमचो जल्म तेलगून एक बरोवपी म्हणटा आवर बर्थ इज नॉट एक्सिडेंटल आमी चिंती नासतना ह्या संवसारांत जल्म घेतलो न्ही आवर बर्थ इज नॉट एक्सिडेंटल आवर बर्थ इज विथ पर्पज आमचो जल्म एकल्याचो एका योजनान जाला देवाच्या मांडावळी जाल्लो आमी अवचित चिंती नासतना ह्या भुमीक आयिल्ले न्हय मोगाचें न्हू हें सत त्या देखून म्हजो आनी तुमचो जीव तो मोलादीक ह्या जिवाचें रक्षण करचें ह्या जिवाचें संरक्षण करचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य म्हणलें आयचे दिसा आयची देवस्तुती आमकां समजोवंक प्रयत्न करता आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू कितें म्हणटा हांव खंय वेता तें तुमकां कळीत ना तक्षणा ह्या फरिसेवांनी शास्त्र्यांनी कितें चिंतलें हो काय जीवघात करता काय हो काय हाचो जीव ओगडावन घालन घेता काय हो काय आपणाचो जीव खुणी घालन घेता काय तांणी सवाल केलें पूण मोगाच्या भवन आनी भयणीनो जेजू आयिल्लो उद्देश कितें जुवांव सोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 स्पश्ट सांगता हांव आयलां जिवीत दिवं बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवं आतां जिवीत दिवंक आयिल्लो ताचें जिवीत ओगडावन घालन घेता की ना तेगून ताचे जेजूचे तेंची तापत नातल्ले मोगाचें न्हू जेजू आयिल्लो जिवीत दिवच्या खातीर आनी ताणें ताच्या सगळ्या मिसांव पळयना वेळार हर एकल्याक जिवीत दिलें मोगाचें न्हू हर एका जिवाचें रक्षण केलें हर एका जिवाक मान गौरव दिलो हर एका जिवाक ताणें बरें केलें मोगाचें न्हू तेगून पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार ताणें पिडेस्तांक भलायकी दिली बरें केलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें मोगाचें न्हू कश्टा दुखेंत आसल्यांक तो पावलो तांचें वजें हाळू केलें आनी हर एकल्याक सोदून गेलो मोगाचें न्हू हर एकल्याक सोदून गेलो कित्याक ताका कश्ट कितें म्हण कळीत आसलें ताका दूख कितें म्हण कळीत आसलें ताका पिडाशिडां कितें म्हण कळीत आसलें आनी त्या देखून हर एकल्याक तो बरें करीत मुखार गेलो हर एका जिवाचें रक्षण करीत तो मुखार गेलो मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार मोगाचें न्हू कितें जाता आजकाल जीवघात सडल्यात आजकाल मस्त जाणांक जिवाचें मोल कळीत ना आजकाल कांय आवय बापायन कांय सांगलें भुरग्यांनी वचून जीवघात कान घेवचें आजिल्लें जिवितान कांय कश्ट आयले आमी चिंतल्या बरी आमचें जिवीत जावं ना आमच्या जिवितांत अवचित घडीतां घडली आनी आमी गेले हांव जीवघात कान घेवचें हें सडलां पूण आमकां आमच्या जिविताचेर अधिकार आसा की आमचो जीव कोणाचो मोगाचें न्हू कीर्तन 127 वाक्य 3 कितें म्हणटा भुरगीं सर्वेस्वराच्या कुशीचें फळ ताचें देणें तेगून हर एक जीव ह्या संवसाराक येवचो देवाचें देणें मोगाचें न्हू देवाचें देणें आमी 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 दिवचें न्ही देवान दिवचें त्या देखून कवी रवींद्रनाथ टागोर कितें म्हणटलो हर एक भुरगें ह्या संवसाराक जल्मोवचें संदेशान येतलें देव अजुनूय मनशाकुळाचो मोग करता म्हणलें त्या देखून हर एक भुरगें देवाच्या मोगाचो फळ हर एक जीव देवाच्या मोगाचो फळ मोगाचें न्हू त्या देखून जेजून ताचें जिवीत मनशाकुळा खातीर जिवीत दिवच्या खातीर तें वापरलें आनी निमाणें
त्या कुर्साचेर तो मेलो मोगाच्यान कित्याक आमकां जिवीत दिवच्या खातीर आमच्या पातकांतले सोडोवच्या खातीर आमी संपूर्ण तरान जिवीत अनुभव करच्या खातीर आमी संतोषान समाधानाने जियोवच्या खातीर ताणें आपणाकच कुर्साक उबारलो मोगाच्यान. हाचे पयले वसाप आमी हांगासर समजले जाल्यार इस्रायल पद्दत इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली. देवान तांकां बसयलेल्या गांवाक आपोवन व्हरतना त्या वाटेर ताण येयली बुकेली. देवान त्या मैजे मारिपाक खडपातावन उदक वाळशें केलें, मान्ना खावंक दिलें आनी मांस खावंक दिलें तांकां मोगाच्यान. पूण लोकांनी केलें. मागीर दीस वेता वेता ओंकार आयले तेंतने सदांय आनी त्या देखून देवाक दुसोंक लागलीं, देवाक पुरपुरोंक लागलीं, देवाक वायट मागोंक लागली. आनी त्या देखून देवान कितें केलें, विकाळ सोरोप धाडलें तांच्या मदें आनी विकाळ सोरोप धाडन साबल्लीं जबार जाणां मरान पावलीं. तो वळवो लोक म्हणटा आमी पाता केलें, आमी सूख केली, देवा आमकां राग बक्षी म्हणून मैजे कडेन मागता आनी मैजे देवा मुखार वेता. आनी देव कितें म्हणटा, एका पितूळच्या सर्पाक वयर उबार आनी जी कोण विकाळ सोरोप सोंपल्यान ह्या पितूळच्या सर्पाक पळयतना बचाव जातली, वांतली म्हणून. आनी तशेंच जालें. त्या पितूळच्या सर्पाक पळोवन तांकां जीव मेळ्ळो मोगाच्यान. पूण तो टेम्पररी, तात्कालीक, ती परत मरान पावली मोगाच्यान. पूण नव्या सोल्ल्यांत जेजून आपणाकच कुर्सार उबारलो मोगाच्यान आनी कुर्सांत हांव जिवीत वाडलें आनी तें जिवीत ह्या संवसाराचें न्हय, तें जिवीत सर्गेचें शाश्वीत जिवीत वाडलें मोगाच्यान. तें लागून आयच्या वांजेलांत जेजू कितें म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव ह्या संवसाराचो न्हय, तुमी लोकांचे, हांव लोकांचो न्हय. तशें म्हळ्यार तो वयर तावन सर्गार तावन आयिल्लो आनी सर्गी बापाच्या घरा फाटीं गेला मोगाच्यान. आनी आमकांय ताच्या जिवनपणा मारिपात तेंत जिवीत दिलां, बरोवन ओमतोच्या मापांतलें जिवीत दिलां आनी आमचें जिवीत शाश्वीत मोगाच्यान. आमचें जिवीत टेम्पररी न्ही, आमचें जिवीत शाश्वीत. आमी हरी एकलीं सर्गीच्या राजाची, आमी हरी एकलीं देवाचीं भुरगीं, देवा सांगाता जियोवचें मोगाच्यान. त्या देखून तो सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रान अध्याय 3 वाक्य 20 कितें म्हणटा, तुमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक, ह्या संवसाराचे न्ही, आमकां सर्गीचे नागरीक जेजून ताच्या जिवनपणा मारिपाक तें जिवीत आमकां दिवन त्या जिविताक उबारला मोगाच्यान. तर आज ह्या वाचपाचो नियाळ करतना कितें संदेश, दोनूच संदेश मोगाच्यान. पयले आमी आमच्या जिवाचें रक्षण करचें. हर एकल्याचो जीव मोलादीक. केन्नाय आमच्या जिवितांत हें चिंताप येवं नजो की हांव जीव घात करता, हांव मरता, म्हजें जिवीत आखेर करता. ना, कश्ट मनशा जिविताचो वांटो, पिडा शिडा मनशा जिविताचो वांटो. आमी कोणाय कडेन विचारल्यार ह्या संवसारांत कश्ट नातलो मनीस कोणी ना मोगाच्यान. आमी थोडे बडी म्हणचे, हांव वेंडलोक आस्पत्रेक सेमिनरींत आसतना येतलो मोगाच्यान, संडे मिनिस्ट्री म्हणून वेतेल्या. मुस्तोडी आमकां आमचे कश्ट म्हणून बघता जनरल वार्डाक वचाचे वा खंयच्याय आस्पत्रेच्या, प्रत्येक जण गव्हर्मेंट आस्पत्रे जनरल वार्डाक वचाचे. आतां मस्त परिस्थिती बरी जाल्या. त्या दिसांनी मोगाच्यान हांव सेमिनरींत आसतना त्या वार्डाक वेताना थंयसर थोड्यांक दाखल केलें, घरची येनात. थंयसर तांचे परिस्थिती दुखा बेजारायनी. आमी तांकां नानोवचें आसलें, तांचे केस कातरचें आसलें, शेव करचें आसलें तांकां आनी तांकां भलायकी बरेंपण दिवंक आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आनी तांचे कश्ट दूख बेजाराय पळयतना आमचें कांयच न्हय म्हूण बगता. त्या देखून मोगाच्यान थोडे फुडें आमी जेंचे म्हजोत कश्ट म्हजेंत वजें व्हडलें म्हूण आमकां बगता, पूण दुसऱ्यांचें पळयतना आमचें कितेंच न्हय मोगाच्यान. त्या देखून आमचें जिवीत मोलादीक, आमचें जिवीत पवित्र, आमचें जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें आमी केन्नाय तें वगडावचें न्हय, आमी नाश करूंक आमी प्रयत्न करचें न्हय. ह्या दिसांनी थोडे फावटी मोगा खातीर कोणाच्या मोगार पडटात, लव ब्रेक म्हणून जीव घात करचें. जुलुबी कारण ना, जिवाचें मोल कळीत नासली तशें करता शिवाय जिविताचें मोल कळीत आसली तशें करनात मोगाच्यान. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी आमचो जीव देवान दिल्लें देणें, आमचो जीव मोलादीक, ह्या जिविताचेर देवाक एकल्याक मात्र हक्क आसता. त्या देखून जोब प्रवादीन कितें म्हळें, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. देवान दी जाय, देवान पाठींगे जाय, आमकां हक्क ना. त्या देखून देवाचें नांव हरसिल्लें, त्या देखून आमकां हक्क ना म्हणलें आमी समजोवन आमचें जिवीत मोलादीक म्हणलें समजोवन आमी त्या भाशेन जियोंक आमी प्रयत्न करचें. पयलें. दुसरें, म्हज्या भाव भयणीचें जिवीत देवाचें देणें. देवान आमकां हर एकल्याक ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें रचलां. त्या देखून आनी एकल्याच्या जिवाक आमी मान गौरव दिवचें गरजेचें मोगाचें. हेरा विशयान कोडी काडचें, पहाड उलोवचें, हेरांनी
जीव घात करूंक हेरांच्या जिवीत नाश करून आमी कारण जावचें नाका मोगाच्यान तसो शिराप आमकां नाका त्या देखून आमी केन्नाय हेरां विशयान उलोवचें तें उणें करीत जाय हेरां खातीर मागचें चड करीत जाय मोगाच्यान आनी प्रत्येक जण कोण कश्टांत आसात दुखांत आसात समस्येनी आसात तांकां इल्लो सांगात दिवचें तांकां इल्लें बुजावण दिवचें तांकां इल्लें धैर्य उत्तेजन दिवचें आनी तांचो जीव तांणी राखच्याक आमी प्रयत्न करचें कित्याक कायनान आबेलाक मारलेल्या वेळार देव कायनाक उलो मारता आनी कायनाक विचारता तुजो भाव खंय आसा आनी तो वळख कायन कितें म्हणटा हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणदार गी आनी देव म्हणटा वय तुज्या भावाचो राखणो त्या देखून आमी हर एकलीं आमच्या भावा भयणीचें राखणें मोगाचें न्हू आमी हर एकलीं एकामेकाचें राखणें एकामेकाचें जिवीत आमकां सांबाळचें हक्क जबाबदारी आमकां हर एकल्यागे आसा मोगाचें न्हू हें आमी समजून काणूंक जाय हें आमी हर एकल्यानी समजाचें त्या देखून आमचो जीव मात राखचें न्ही आनी एकल्याच्या जिवाचें रक्षण करचें तें आमचें कर्तव्य म्हणलें आमी समजा जाय आनी हर एक जीव तो मोलादीक हर एक जीव तो भाग्यवन म्हणलें आमी समजून हर एक जिवाच्या रक्षणा खातीर आमी हर एकल्यानी वावरचें तें गरज आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तेच सोमयाच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटेली जाताना आमचो आनी पेल्याचो एकामेकाचो जीव तो मोलादीक पवित्र देवान दिल्लें देणें म्हणलें समजून आमच्या आनी एकामेकाच्या जिविताचें रक्षण करूं एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावर करूं तो सोमी आमकां हर एकल्याक कृपा बळ आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी सोमया कडेन मागया आनी सोमयाची कृपा आमी जोन घेवया आमीन. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळ्ळी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदूता साजूदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताजी सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयिल्लें तीस सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायचे कुणाच जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेचे शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या सदाळ बारां सांगाती
संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओसरी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसून गोंयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें येरघन पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सोगून परगटोया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थ सोगुट आमी परगडता. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडणीचे खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडी बरो आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्या समेस्तांचो उगडास काडया. तांच्या आत्म्या शांती मागया. प्रत्येक जावन आमच्या बाबा विनोद गंगोळी ताचो उगडासकान ताच्या आत्म्या खातीर परत आमी शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाच्या माये सांगता. बगेवन झुजय तिचो पती, बगेवन दमदतान सांजू दुतात देव आनी सर काळी मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां मागोवंक शिकयलें त्या पुरबायचे मागणें सांगता मागया. बापाक आमी उलो मारया. आमचे जिवीत ताका समर्पण करून ताची मजत करपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदींक सर पातकांतली सुटय, आनी सर आकांतांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. कित्याक रसवर्की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमदतामळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगा, जेजू दया, मुझे तैयो काशिता. स्वागत का काळजांत म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दी घटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता, आत्मिकान जाता. सासनी जिवीत म्हाका लाभो, कुर्सार जीवर पिलो. आत्मान सोसून जीव सारपून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे कुशेक या केलो, बापा कुशे जालो. तुझे कुशे त्या केलो, बापा कुशे जालो. जेजू मोगा, जेजू दया, मुझे तैयो काशिता. स्वागत का काळजांत म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दी घटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता, आत्मिकान जाता.
घेता काळजान म्हज्या करून भिणार तुझे तबेन घेता तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेजू मोगा जेजू दया मुझे तैयब काशिदा स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिघाटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान घरा प्रार्थुया बोमोगाळ बापा बघेवन जोत देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं समेस्त आमी बसया मोगाच्यानो परत एकटी हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक ह्या पवित्र थळाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा हर एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार कुर्सा वाट आसा ह्या करेस्माच्या दिसांनी 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार कुर्सा वाट 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन मिसाची त्या सवां कोणायकी दिवंक आसा जाल्यार आमच्या पिरगजीच्या ऑफिसान दफ्तरान दिवची पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमकां कुशेन कितें दिवंक मन आसा जाल्यार दफ्तरान दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादीस काजारां जुबल्यो कुमगार असली बरी करी आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास दवरा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तीकां तुमचे खातीर मागतेलीं आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर ह्या मंगळाराच्या दिसा हांगासर मागतेलीं हांगासर आमच्या मिनी हॉलांत केंब्राळ पंच आरोग्य केंद्राची नर्स आसात ती रगत तपासणी आनी BP ब्लड शुगर पळयतात तेका कोणायकी पळोवंक आसा जाल्यार पळय तशेंच हांगासर इस्कॉलाच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगान मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक हॉस्पिटलाची डाक्टरां नर्स आसात त्या देखून होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा त्या देखून कोणायकी जाय जाल्यार तुमी घेवंक अवकाश आसा हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग इस्कॉलाच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगाच्या क्लासरुमान चलता मोगाच्यान तुमच्या पैकी कोणी वा तुमच्या कुटुंबांनी कोणी आमाल पियोन्याक वळख जाल्ले आसात हे पिडेतावन भायर येवंक मोन आसा जाल्यार एकच वाट ह्या मिटिंगांक चुकान आसतना येवचें मोगाच्यान ह्या मिटिंगांक आयले जाल्यार मारीपात एक बॉल मेळटा सखत मेळटा सोऱ्यात हांवन वा इतर संगतेत हांवन आलाग रावंक वा पयस रावंक त्या देखून कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक हजर जावंक तांकां प्रोत्साहन दिया हांगासर तुमच्या पवित्र थळाक आयिल्लेल्या मारीपात तुमच्या जिवितांत कितें बरेंपण लाभलेलें तें उक्त्यान टेस्टिमनी साक्ष दिवंक जाय जाल्यार आमकां पयलें सांगलें जाल्यार मंगळाराचें हांगासर मुखार येवन तुमकां आमी अवकाश करून दितले हांव आज जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्यांचीं नांवां वाचून सांगता तुमी मुखार येवन तुमची मानाची वाद घेजय म्हणून मागता रॉबर्ट आनी लिना आनी कुटुंबाची पिलार मोंतू डिसोजा उद्यावर लिल्ली सिक्वेरा किन्योगोळी नांव नाका म्हण एकदांनी किन्योगोळी एलिझा बेळमान सिसिलिया सेरावो जल्म दिसा संदर्भी किन्योगोळी आयच्या दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केला
फ्रँकी सिक्वेर आनी कुटाम बचपे तांणी मुखार येवचे मनाची वात घेवची. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा तांचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी प्रत्येक जावन मागता. आयचें जेवण तयार केलां ल्हान फूल वाड्या घरांनी तांचो हांव उपकार बावरता. तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा प्रत्येक जावन. आज डिवायन वर्ड TV चॅनलाचे तर्फेन हांगासर रेकॉर्डिंग जाता आसा त्या देखून तांचो मालक स्टीफन मेंडीस तशेंच हांगासर आमकां कुमोगाच्या बाबासोय हांव उपकार बावरता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सकाळ आमी दिमी घालया नवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटेली जावया. आमचे पासत विनाती पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजूदता देवानी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गीचे माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी होगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीत वाता खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बागेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशेबरमाने तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरोवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा ह्या आमच्या मागण्यांक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्टासनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूण शेता पाथेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू जे कितें मागणें तें सवांग घेवन ह्या पवित्र थळाक हांगासर आसात. तुमची मागणी उबान दिया. सभाजनांनी मागणी त्या सवा हांगासर दान दिल्यान ही हांव वाचून सांगतना तुमची आज त्या सवा मागणी हांगासर आसा जाल्यार तुमी मागा मोगाचे न्हू. 22 जाणांक बरी भलायकी पावो जावचे खातीर, दोगांची कन बेजाराय पयस जावचे खातीर, चौगांक शिरांची पिडा गूण जावचे खातीर, दोगांचो बोवळो दूख गूण जावचे खातीर, दोगांचे क्रियाटीन रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर, एका कुटुंबान घोव बायलां मदें बरो संबंद आसचे खातीर, एकल्याचे विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्यान पाटी मेळचे खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक भाव जावचे खातीर, चौगांक वायट सवयेसून बरी जिणी जिवची करपा मेळचे खातीर, तेगांक कामांत बेगीच प्रमोशन मेळचे खातीर, 12 जाणां परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर, तेगांक हट आनी राग पयस जावंक आनी मोगान रावची करपा मेळचे खातीर, चौगांक मोतीक समाधान फावो जावचे खातीर,
एकल्याचे घर जागो बेगीच कांय अडकळ नासतना तांच्या नांवार जावचे खातीर एकल्याचे 6 म्हयन्याचे भुरगें ब्रेन इश्यू आसात बेगीच गूण जावचे खातीर एकल्याचे TSH हार्मोन आई आसा बेगीच नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचे भांगार आनी पयशे दिल्ले ते बऱ्या मनान बेगीच पाटी मेळचे खातीर 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचे काम भाव जावचे खातीर एकल्याक आयर्लंड युनिवर्सिटी जावन बेगीच ऑफर लेटर मेळचे खातीर 6 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर 5 जाणांक भुरग्याचे देणे भाव जावचे खातीर एकल्याक वडिलांक काल जावन मोगान जीवचे करपा मेळचे खातीर दोगांक बरो फुडार फावो जावचे खातीर एकल्याक आस्थमा पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावचे खातीर 4गांक आमाल पिवन तांकां सुडका मेळचे खातीर 23 जाणांक प्रत्येक तांच्या तेसांव वचोन मागोवंक सांगला तशेंच एक तरणाटी चली ताचे शिकाप मुग्धालां दुबईंत मस्त इंटरव्यू ताणें फुडें केल्यो इंटरव्यू फुडें करता बरेंकन परफॉर्मन्स दिता सिलेक्ट जाला म्हणटात पूण ऑफर लेटर येना फाटल्या 3.5 वर्सां जावन अशेंत करता कितें ब्लॉकेज आसा जाल्यार सगळें आज जूद देवाच्या मजतीन पयसन त्या चलयेक एक बरें काम फावो जावचे खातीर तसो फुडें जिवीत फुडार नंदन जावचे खातीर त्या चलये खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें नांव सिसिलिया सेरावा भयणी तिचो जल्म दिवस फाल्यांच्या दिसा आचरण करता तिच्या खातीर मागूंक आनी तिच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर तिच्या भुरग्यां खातीर जावयां खातीर दुवांक खातीर नातरां खातीर मागूंक सांगला ह्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावचें 3 वर्सां जावन भुरग्याचें देणें ना प्रयत्न करनासा धाकटेर असाध्य म्हणटात पूण ह्या धाकटेराक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून ह्या धाकटेरा लागीं सोमिया लागीं सांजूद ताद्देव मारीपात मागोवंक सांगला त्या देखून ह्या वयसांच्या वयसा कडेन सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू तशेंच 7 जाणां हांगासर येवन तांच्या भुरग्या बाळां खातीर युवा जाणां खातीर मागोवंक सांगतात मोगाचें न्हू तांचे खातीर मागया तांकां कितें अडकळी बंदपास आसा सगळे पयस सरून दीत बरें एग्जाम बरोवंक फुडें करूंक करपा जावंक बरो बरें फलितांश जावंक बरो आज 2nd PUCचे रिजल्ट आमचे भुरगीं आतां ह्या घडये वा थोड्याच घडयेन रिजल्ट तांकां मेळटा एक बरें रिजल्ट आमच्या भुरग्यांक तांणी आशिल्लें मागल्लें बरें रिजल्ट तांकां फावो जावन दी फुडें वचून करपा एक बरो फुडार एक बरें जिवीत खंयच्या दिशेन मुखार वचा जाय सोमी तांचें मत उंच वाडोवन दी CET जावंक बरो आनी इतर एग्जाम तांणी फुडें करूंक आसात तांकां बरें फुडें करचें करपा तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर युवा जनां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू हांगासर अशा सकट भुरग्यां खातीर युवा जनां खातीर आमी मागया आनी आज आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळा धर्मीक याजकां खातीर आमच्या कुटुंबांत जावन फुलोल्ल्या धर्मीक याजकां खातीर विविध मेळा आनी सेवा दिवच्या याजक भावां खातीर आमी मागया सोमयाची आशिर्वादां आनी तशेंच शिकच्या ह्या मेळांनी विविध मेळांनी शिकच्या ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया सोमी तांकां करपा बोळ भलायकी तांच्या आपोवण्यांत थीर रावोंक सोमयाची सेवा करूंक फुडें वचूंक तांकां जाय तितली करपा लाभोवन दी म्हणून सोमया कडेन आमी मागया आमच्या हात आमी वैरोबान त्या सोमयाक आराधन करया स्तुती करया आराधन तुका सोमयांचेच आराधन तुका सोमयांचेच नमन तुका सोमयांचेच महिमा तुका सोमयांचेच वंदन तुका सोमयांचेच जय जय तुका सोमयांचेच प्रणिपा तुका सोमयांचेच हालेलुया 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 मंगळा जेजो सांजूद देव तुजो अपोस्तल जावन आसलो तुज्या कुटुंबाचो ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणून तुवें दाखोवन दिलाय आनी ताच्या मजती कडेन आयिल्लें कितेंच उणेंपण जावना आज इतली भावना हांगासर आयिल्ली ह्या माध्यमा मारिपात विविध जाग्यार तावन ह्या आराधनान वांटेली जातात ह्या नोवेनान वांटेली जातात आनी प्रत्येक जावन तांची तेसावंत सांजूद देवाच्या पांयां तळा दवरून तुज्या पांयां तळा समर्पण करतात मागता सोमया तुजी करपा मजत तांकां दी बोळ भलायकी तांकां दी कितें वाटो बंद जाल्या ते उक्त्यो कर तांच्या जिवितान बरेपण तांकां दी समाधान दी संतोष दी तांचे वजे हाळू कर तुवेंच म्हळां सोमया कश्टांतल्यान वजन वावितल्यान म्हजेच येया ह्या भावनांचे वजे हाळू कर तांकां सवकासाय दी समाधान दी संतोष दी भलायकी बरेपण दी भुरग्याचें देणें दी एक बरी सैरीक भावो कर एक बरें काम भावो कर तांणी आशिल्लें बरेपण तांच्या कुटुंबांत भावो कर जावं दी तांकां तो घर जागो तांकां दी तांणी आशिल्लें सकट बरें
बरेपण तांकां दी आशिर्वाद तुजी कृपा मजत वलय सोम्या तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचेय ना पाती येता ह्या पवित्र तळार मागलेलें तूं दिताय म्हणल्यार बरोवशान पाती येता आनी मागता सोम्या हालेलुया 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 जीसस जीसस bless them Jesus bless them anoint them grant them their heart desire bless them be with them Lord Jesus आपड गुण कर सोम्या गुण कर तुझी मजत कृपा वळय तांकां बरेपण दी आशेल्लें बरेपण दी bless them anoint them may your mighty power flow Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless each and every one of them bless them Lord Jesus bless them hallelujah 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 सकड़ा में निमिगलिया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो बोवात दंडळोंक पेसाच्या म्हज्या आत्मेच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या बरोबर सुनीचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर दोळे धांबिया ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिफात हांगासर मागल्लें मेळ्ळ्या त्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दितात सभा जाण हांगासर आसात अर्गां दितात तांच्या पुतांक भुरग्यांक बरेपण मेळ्ळां काम मेळ्ळां भलायकी मेळ्ळ्या बरेपण मेळ्ळां त्या देखून उपकारी मनान हांगासर आसात ह्या पवित्र थळार आसात अर्गां दितात सभा जाणांनी तांच्या अर्गां वयले हांगासर दान दिल्ले आसात एकल्याक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याचें घराचें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर आनी उक्तावण कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 4 परगांवान काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 2 भुरग्यांक स्कुलांत एडमिशन मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणांनी मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तर आमी दोळे धांबून आमचे दोनी हात वयर बांद दनिया देवाक सांजू दितात देवापाद अर्गां होगळाप आमी दिवया आनी आमी गावया हांव होगळाप दितां जेजू म्हणलें गीत आमी गावया होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक भाव आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली ते सवा आमी तुका भेटोवन दिली तुजी खुशी वयतर ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू दयाळ बापा पावती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिणये सांगातीन मेळून बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें तेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा आमच्या कुटुंबांत फुलल्या सर्व धार्मीक याजक सेमिनरिस्टां खातीर आमी मागता तांच्या आपोवण्याक तांणी थीर रावन मुखार वचूंक एक बरो याजक जावन आनी तांचे मिसांव तुवें तांकां दिलें उर्बेन जारी करूं वावरूं तांकां कृपा दी सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतलें सर तरेच्या कश्टांतलें तांकां निवराय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा ह्या याजकांक सेमिनिस्टांक फावो केल्ल्या त्या कुटुंबाच्यांक आमी तुमकां तुज्या पांयदळ समर्पण करता
त्या कुटुंबाच्यांनी जायतो त्याग साक्रिफीस केला त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आवत तांचे उदार मनाक तुझे बेसावांनी तांकां बरो म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणिये कागुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृदनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशी येवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे कागुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशे सदैम पोग जेजूक आमकां दाखय ये दाळी हे मोगळे दुलोबी औंकारी मुरये बघेवन ते देवाचे मामा विनंती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर आमकां कितें पिडा आसा नाजाल्यार आमच्या कुटुंबांत वळखीची पिडेस्त भावंड आसा तांचो उडास काडया आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार पिडा आसल्या त्या जाग्यार आमचो हात धरया नाजाल्यार हृदयाचेर हात दवरून ह्या घडये विशेष आमी मागया त्रिएक देवाक महिमा मान दिताना त्या त्रिएक देवाची कृपा सकत तुमच्या कुडींत वालच्या कोणा खातीर मागता तांच्या कुडीन वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका जोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कद मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गोवन करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या भुजोन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आणि मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोष्टांच्या तुझ्या साकरांनी साकारणीचे दाल देश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंडी गुण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमियावर वे सुमियाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो दयाळ सुमिया बाबा त्यांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन गोष्टींचे तुझ्या भुरग्यांक तुझे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करूंक एकामेका काळजांतान बसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरवी सुदारून तुझे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बघून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवन दे जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर भांगोवन तो तुमकां माई पसन आनी काकुतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलोच जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान राहून तुमकां वाट वरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण कर देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजांक उजवाडान भरले तो तुमचे आजचे सर वाईट बसपून उडो आणि तुमची जिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आणि सर पद वेदा देव बाप आणि पद आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवय सदा आसो दिंबीर तमी रविया मुकलो थोडो वेळ आराधना आमी करसूं सो त्या सुमियाक आमचे मध्ये आमी स्वागत करिया गीत आमी गावया तुझे मुखामोळ पोळी काशेता तुझ्या हजरपणान जीव काशेता सोम्या तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ पोळी काशेता तुझ्या हजरपणान जीव काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडोन आमी प्रणाम
सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोगाल भवन आनी भयणीनो तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता म्हूण आमी सोमयाक म्हळें सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंटांत खरोच जिवो हाजर आसा मोगाचें न्हू आमी सांगलें त्या चिली देशाच्या आवयच्या गर्भांत आसलें तें रूप सारकें करून एक दोगा जवळ्या अपुर्ब्याच्या भुरग्यांक दिल्लो हो देव मोगाचें न्हू ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना फातींनी दवरून भावार्थान मागतना आज्यापा अद्भुतां करचो हो देव हो जिवो देव मोगाचें न्हू आमच्या मोगार आसा आमी ताका पळोवचें ताच्या मुखार येवचें ताच्या मुखार सरपडचें केदें व्हरतें भाग आमकां दिला मोगाचें न्हू आमी हरी एकलीं अस्कत हांगासर कोणीय भाग्यवन ना मोगाचें न्हू पूण आमच्या अस्कत गायन ताचें बोळ आसा तसो सांगात आसा मोगाचें न्हू आमी एक सोरी म्हणून बघतना आमकां निरंतर सांगात दिता कित्याक आमचें जिवीत ताणें दिल्लें मोलादीक देणें आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें वो आमच्या जिविताचो धनी आनी सोमी मोगाच्या भावा आनी भयणी कश्टा दुखा वेळार आमकां बुजोवचो आमकां सांगात दिवचो सोमी आमच्या मुखार आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या सोमयाक आपोवया आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करया आमच्या सगळ्या जिवितांत आमच्या कुडीच्या सगळ्या विश्वांनी आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ताची कृपा ताची सकत वाळून दी म्हणून आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून ह्या दणियाक ह्या सोमयाक आमी आराधन करया आमची सगळी अस्कत गाय आमचें उणेपण कितें सांगया त्या देखून तो सांपावलान सांगलें ताची कृपा पुरो ताचें बोळ पुरो म्हणून सांगलें आमकां ताची कृपा पुरो मोगाचें न्हू एकल्याची कृपा पुरो आमकां तो आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत दिर्वें ग्रेस्त गाय आसल्या बरें ताचें व्हरतें आमकां दुसरें कांय नाका मोगाचें न्हू त्या देखून आमची अस्कत गाय आमचें उणेपण सगळें ताका समर्पण करया ताचें बोळ आमच्या जिवितांत परजळून दी म्हूण मागया आनी त्या सोमयाक आमचें जिवीत समर्पण करून ताका आमी आराधन नमान आमी करया मोजा अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मोजा एक सुरपण सांगात तूं दिता मोजा कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका दोन्ही हात वयर उबारया त्या सोमयाक आराधन करया समर्पण करा तुमकां आसा तशें समर्पण करा संपूर्ण तरान समर्पण करा सोमयाची कृपा सकत हांगासर वालता मोगाचें न्हू हरी एकल्या तें वालता सोमी आमकां हरी एकल्याक पळयता वळखता भावार्थान आराधन करा स्तुती करा त्या सोमयाक समर्पण करून आराधन करा काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो वैजांचो वैज हांगासर आसा ह्या वैजाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून धाकटेर कितले पटी सांगतात ताचे कडेन मागा आमी आमचे प्रयत्न केला आनी एकच मागणें मागा मागण्याक बोळ आसा म्हणलें आमी आयकलां त्या देखून आमच्या पिडे शिडे वेळार तो आमकां पावता मोगाचें न्हू कश्टा नसता वेळार आदार जाता आमचे हरी एकल्याची पातकां बक्षिता पूण आमी उक्तें जाय एक बरें सुटावें कुमसार जाय आमचें काळीज मौन ताका उक्तें करी जाय केन्ना आमी ही पातकी म्हणून वळखता एक सुटावें कुमसार आमी जाता मोगाचें न्हू आमचें जिवीत ताचे मुखार उक्तें करता थोवळ आशिर्वादां वालतात आमी चिंतलें बरेंपण आमच्या जिवितांत मेळटा अद्भुत आमच्या जिवितांत घडतात आमचें जिवीत उंचल्या पावंडाक शिखराक पावता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो हें सत केन्ना आमचें काळीज मौन ताका उक्तें करून आमी आसा तशें वळखून घेता एक बरें नितळ सुटावें कुमसार जाता आमच्या जिवितांत थोवळ जायतें बरेंपण वालता भलायकी वालता मोगाचें न्हू आमी होगडावन कान गेल्ले आमकां परत आमचे जिवितांत फाटी येता मोगाचें न्हू सगळें आमचें जिवीत नंदन जाता कित्याक हांगासर आसतो तो काकुलदार सोमी तो
तो जिवो सोमी ताचे व्हरतो आमकां दुसरो ना मोगाचेनो आमचो देव एकलोच तो जिवंत देव तो बळवंत देव आमचे सांगात आसा मोगाचेनो आमचे मोदे आसा आमचे थंय तो आसा त्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना आमच्या काळजांत तो आयला कुंभारा रुपार आयला आमचे थंय वस्ती करता बिडार करता आनी तोच ह्या कुंभारा रुपार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा ह्या घडये आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा वा कोणीय पिडे आसतना तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां समर्पण करा कोणी कश्टा नश्टाक वळख जावन देदेस बर जाल्यांक खंगाल जाल्यांक जिवीत नाका म्हूण बगता आमचे कश्ट दुख ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचेनो आमचे पातकी जिवीत कितल्यागी वर्सां कुमसार जावना मेळेपण भितर भरलां म्हाका कुमसार जावन नाका तें कुसाडाय म्हज्या भितर आसा सगळें ह्या घडये ताच्या पांयां तळा समर्पण करया उक्तें करया मोगाचेनो काकुलदार सुमी आसा कोणाय की तो पनिशमेंट दिना कोणाय की शिक्षा दिना त्या देखून ताणें म्हणलें हांव जर्ती करूंक येवना नीत करूंक येवना हांव आयलां सुडका सोडवून दिवंक बाचावी दिवंक आयलां म्हणलें तो सुमी हांगासर आसा त्या सुमयाक आराधन करया नमन करया आमचे जिवीत ताका समर्पण करया उक्तें करया आशिर्वादां कृपा आमच्या जिवितान वाळून दी म्हूण आमी मागया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता परत दोनी हात आमी उबारया तुका सुम्या दोळे तुमी दांबा संपूर्ण तरेन समर्पण करा मोगाचेनो सुमयेच्या पांयां तळा संपूर्ण समर्पण करून आराधन करा स्तुती करा सुमयेची कृपा आशिर्वादान तुज्या कुडीन वालतात तुज्या कुडीन आज्यपां अद्भुतां तूं अनुभव करताय बरेपण तुका मेळटा फातीनीन बवरतान कित्याक ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हो दिवसो देव मागले दिवसो देव आमच्या मुखार आसा जिवंत देव आमच्या मुखार आसा फातीनी दवर मोगाच्या बाबा बैल आराधन कर स्तुती कर माग काळजांत जावन माग तुझे जिवी समर्पण कर माग आराधन कर ताका आराधन कर स्तुती कर सोड नाका आराधन कर तो दिता आमची तुका भेटयता सर्व सांगते सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 मोगळा जेजू ह्या घडये तुझ्या समकर सरपडलेल्या दिंबेरी आसच्या ह्या सगळ भाव भयणीक हांव समर्पण करता हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर तुजी नदर घाल तुजी कृपा काकोल वाळय हर एकल्याक तूं आपड तुज्या कृपे बेसावांनी बर सोम्या आजोडा फातेनीन बावरतान ह्या पवित्र थळाक आयल्यान तुका आराधन करूं तुका स्तुती करूं तुका नामान करूं तुजे संगीत थोडो वेळ करसून जाक ही भावंडा आयल्यान सोम्या जेजो तांकां दुसरें काम आसलें दुसरी राटावळ आसली जाल्यार ते सगळें पंथाक दवरून तुजेर पातयेवन तुजेर विश्वास दवरून हांगासर आयल्यान तशेंच विविध माध्यमां मारिपाक गांवांत तशें परगांवांत जावन ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांचेर तुजी नदर घाल तुजी कृपा वाळय तुजी काकूत वाळय तांकां आपोड सोम्या आपोड बरेपण दी तांच्या खालच्या मनाचे अत्रेक तूं मानून घे तांकां बेसावांनी बरो बरेपणान बरो तांचे जिवीत पळय तुजी कृपा सकत तांच्या जिवितान वाळय सोम्या सोम्यांचे जो तुका जावं आराधन नमान महिमा प्रणिपात आता आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत सोम्यान म्हणलीं उतरां हांव वेतांतय तुमच्यान वचूंक साध्य ना येवंक साध्य ना तें परिजेवांक शास्त्रांक सांगलें तुमी ह्या संवसाराची हांव ह्या संवसाराचो न्ही म्हणलें आमचो सोमी सर्गार तावन देंवन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचो देव त्रियेक देव आमी जाणाव ते तिगूय जाण सांगत आसले आनी थंय तावन देव मनीस जालो मनशा मदें जियोंक आयिल्लो मोगाचेनो
आमकां आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो, देव मनीस जालो आमचे खातीर. आनी तातूंत ह्या सक्रामेंतान आसो जेजू देवा बापाचें प्रतिरूप, पवित्र आत्म्याचें प्रतिरूप. कित्याक त्रिएक देव आमचो तो एक जावन आसा, तो एक जावन आसा आनी तसो देव आमचे मुखार आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. मोगाचे न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 9 वाक्य 1 म्हणटा, काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो, मोर्नाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांगलो. मोगाचे न्हू. ह्या करिज्माच्या काळार आमी परत आनी परत ही वाक्य नियाळ करूंक पावो. कित्याक करिज्माचो काळ आमचे जिविताचे नदर घालना. आमच्या जिवितांत काळोख आसा. कितें काळोख आसा, काळोखाची कुडां कसलीं आसात हें पळोवचो. आनी ह्या काळोखाक खंयसर आसा आमच्या जिवितांत, थंयसर उजवाड पावोवच्या खातीर हो दिश्टीक पडलो ह्या संवसाराक आयिल्लो. मरणाच्या सावळेंत आसल्या त्या देशांत रावतेल्यांक उजवाड दिवंक आयिल्लो. वत्तू सोमी संवसाराचो उजवाड. मोगाचे न्हू. मनशाकुळाचो उजवाड आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो, आमचे जिवीत पवित्र करचो, आमचे जिवीत नंदन करचो. सुमी आमचे मदें आसा. मोगाचे न्हू. त्या देखून तूं इसाया प्रवादी अध्याय 42 कितें म्हणटा, हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासो दापयला, हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला, हांवें तुका पर्जेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कित्याक कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखण्यांतलें सुटका दिवंक, अंधकारान बुडलेल्यांक काळके खणयेंतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचे न्हू. आमच्या जिविताक उजवाड दिवंक, आमच्या जिवितांत आम कसलें कुरडेपण आसा तें उक्तें करूंक, आमच्या जिवितांत कसली बंदड आसा ती कान उडोवंक, आमच्या जिवितांत कसलें अंकर आसा, कसलें काळके खण आसा तें पयस करूंक, तांतलें भायर हाडूंक हांवें ताका नेमलो म्हणटा. आनी त्या देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. मोगाचे न्हू. त्या देखून हांवें सांगलें, केन्ना आमचें जिवीत ताका उक्तें करता, आमच्या जिवितांत केन्ना तो प्रवेश जोडटा, तवळ आमच्या जिवितांतलो काळोख तो पयस करूंक शकता. मोगाचे न्हू. जर तर आमच्या जिवितांत ताका जागो दिना, आमचें जिवीत दांबून दवरलां, आमचें जिवीत बंद करून दवरलां, आमचें जिवीत लॉक करून दवरलां, जाल्यार ताणें आमच्या जिविताक उजवाड दिवंक जायना, ताणें आमच्या जिविता भितर येवंक जायना, ताणें आमच्या जिवितांत बरें करूंक जायना. मोगाचे न्हू. आमच्या जिविताक उक्तें गरजेचें. समारियाचे स्त्रियेन तिचें जिवीत ताका उक्तें गेलें. पयलें काळोख आसलो, बंदड आसली, केन्ना तो जिवीत दिवची जर म्हणून तिका समजलें, तिणें उक्तें गेलें. जेजू प्रवेश जोडलो, तिचें जिवीत नवें जालें. मोगाचे न्हू. जाकेव ताच्या जिवितांत त्या काळोखाच्या बंदडेन आसलो, केन्ना ताच्या जिविताक सुमी प्रवेश जोडटा, ताचें जिवीत उजवाडाक भरलें, ताचें जिवीत परिवर्तन जालें. मोगाचे न्हू. वेंचीक पुताचें जिवीती त्या गुलामपणांत तो आसलो, केन्ना जेजू ताच्या जिवितांत प्रवेश जोडटा, तो मोग तो सागता, ताचें जिवीत उजवाडाचें जालें. मोगाचे न्हू. एक पुताचो जागो ताका प्राप्त जालो. मोगाचे न्हू. जायत्या पिडेस्त तांच्या जिवितांत, कुरड्यांच्या जावंक बरो, कोडकारांच्या जावंक बरो, मेल्ल्यांच्या जिवितांत उजवाड मागुल्लो जिवीत दिल्लो सोमी आमच्या मुखार आसा. मोगाचे न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. एक घडी दोळे आमी धांपया. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. म्हज्या जिवितांत कसलो काळोख आसा, म्हज्या जिवितांत कसली बंदड आसा, खंयचेय म्हज्या जिवितांत जायना, कसल्या बंदडेन हांव आसा. सोमयाक म्हज्या जिवितांत हांवें जागो दिवना, त्या बंदडी भितर ताका आपोवना, त्या देखून म्हज्या जिवितांत हांवें चिंतलें जायना, बरेंपण जायना. कसली बंदड आसा, कसल्या अंधकारांत हांव आसा, कसल्या अंधकारांत काळके कणींत हांव आसा. एक घडी आमी पळया. मोगाचे न्हू. थोडी बडी आमचे बक्षिनांतलें जिवीत, राग, मोसोरो, हगे, जिद्द आनी सोमयान कशें भितर येवचें आमच्या जिवितांत. जर तर म्हजें तें इल्लें बरें मन आसा, सोमी काळोखान उडयता, म्हाका भायर हाडटा, उजवाड दिता, म्हाका बरेंपण करता. तें देखून कसलो काळोख आसा म्हज्या थंय, देवूच ना,
देवाचेर दुबाव म्हणलो काळोख आसा आनी हेरां विशयांत वायट खोटेपण हांव चिंतून बरोवन आसा हेरां सकड खोटी पाड हांव एकलो मात्र बरो असली चिंता म्हजे थंय आसा कसली काळोख आसा मोगेचेनो सोमयाक आमी आपोवया आमच्या जिविताक आमी आपोवया आमचे जिवीत उजवाडान बरमन त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो सोमयाक आमी आपोवया आमचे जिविताक समर्पण करया मोगाचेनो ह्या घडये तो संवसार असो उजवाड आमी दोळे दामून तुमची जबाब आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आमकां मुनीस जावन रसल्ल्याक आराधन तुका सोमया जेसू आमकां तुज्यात सारक्याची स्वरुपाचे केल्ल्याक आराधन तुका सोमया जेसू जिवीत म्हणलें वर्तें देणें म्हाका दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू म्हजें जिवितांत सकड बरेपणान म्हाका भरलेल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू ह्या म्हज्या कूड म्हणल्या कुडींत सकड विश्वे त्या जाग्यार अपूर्वण रसल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू कितेंच ऊन नासतना तुज्या सारक्यान म्हाका रसल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू तुज्या जानवायन म्हाका बरयल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू तुज्या कुरपेन म्हाका नेटयल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू म्हजी जतन करची म्हजो हुस्को आसची म्हजी आवय बापाय म्हाका दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू एका बऱ्या क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोवचे भाग म्हाका दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू भावार्थ म्हणलें देणें म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू पवित्र स्नानाच्या सक्रमेंता मारिपात देवाचो भुरगो पवित्र सभेचो भुरगो जावचे भाग म्हाका दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू म्हाका क्रिस्ती भावार्थांत आनी क्रिस्ती शिक्षणांत तरबेत केल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू म्हज्या जिवितांत तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या खातीर आराधन तुका सोमया म्हज्या जिविताच्या पैना वेळार कश्टा दुखा वेळार म्हाका निरंतर सांगत दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू जिवीत म्हणलें देणें एक व्हडलें ओझें म्हण बगतना म्हाका सांगत दिल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू थोडे फावटी जिवीत नाका जीव घात कर म्हणल्या खरी म्हणली बगना आयिल्ल्या वेळार त्या घडये म्हाका राखल्याक सांबाळल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू हेरान जावन इजा बगतना जिवीत नाका म्हण बगल्ल्या वेळार म्हज्या बगलेक रावल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू म्हज्या जिवितांत जायते उपकार म्हाका केल्ल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया आराधन तुका सोमया जेसू आराधन तुका सोमया जेसू तर त्रिएक देवाची स्तुती करन गीत आमी गावया सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा सुडवंदरा सर्वेस्परा पाराक्लिता हें गीत आमी गावया सगळ्या उब्या रावया ताळयो पेटोवन खालत्या काळजान तावन उक्त्या मनान तावन ह्या देवाची स्तुती करया मोगाच्यान एकुडा जरा लज नाका दक्षिणेन आमच्या हात ताळयो पेटतना हातांत ती करंट संचालन जाता भलायकी मेळटा मोगाच्यान कुडींत रगत संचालन बरें जाता आनी ताचे चड आमी कितली अर्गां होगळाप स्तुती दिता तितली आशिर्वादां वालतात एक कोणेय चिंचे नाका ताका म्हजे अर्गां वगळाप गरजेचो नाका ताका कांय नाका मोगाच्यान तो देव ताका कांय नाका हांवें तें केल्ल्या वेळार म्हाकाच बरेंपण जाता म्हाकाच आशिर्वादां म्हाकाच कृपा देणी वालतात म्हजे जिवितान बरेंपण करता ते देखून ह्या देवाक त्रिएक देवाक स्तुती करया अर्गां वगळाप आमी दिवया ताळयो आमी पेटया सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवर स्नारा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवर स्नारा सर्वेस्परा सर्वेस्परा
Krista somia Jesus, Krista somia Jesus, Krista somia Jesus सर्वोंदारा, Krista somia Jesus, Krista somia Jesus, Krista somia Jesus सर्वोंदारा, 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 सर्वोंदारा सदा वंदन तुका, सर्वोंदारा, सर्वोंदारा, सर्वोंदारा सदा वंदन तुका. Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita Budvondara, Povit Paraklita, Povit Paraklita, Povit Paraklita Budvondara. We glorify your name, Lord. You are our Lord, you are our God. You are our living God, you are with us. We adore you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मग आमचे जिवीत देवाचे देणगी तुम्ही कितें म्हणटात वय की नाही हां आमचे जिवीत हर एकल्याचें देवाचें देणें आतां आनी एक सांगणी तुमी आयकल्या जावंक बरो रोसुल्लो देव पोसता पोसता न्ही आमचें जिवीत जर तर ताचें देणें जाल्यार आमचो देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 29
वा ताजे उपरांत आमी वाचलें जाल्यार वा सुरविल्ल्या देवाच्या रचनेची चरित्र आमी वाचलें जाल्यार देवान सगळें रचलें आनी प्रत्येक जावन बियां दिवची झाडां फळां दिवची रुखां जडलीं आनी देवान रचलें सगळें मनशाच्या हातांत मनशाच्या तबेन दिलें कित्याक मनशाच्या बरेपणा खातीर मनशाचे जिविताच्या बरेपणा खातीर त्या देखून मोगाचें न्हू आमचें म्हणलें कितेंच ना आमी थोडे बरें म्हणचे हें हांवें केल्लें हें हांव म्हजें हें हांवें जोडवल्लें हें हांवें पोसचें हें हांवें करचें ना आमचें म्हणलें कांयच ना त्या देखून आमचें सगळें जिवीत देवाचें देणें मोगाचें न्हू आतां धाकल्याक सांगचें जाल्यार आतां मोर्नाची रीत जाली आमचो भाव विनोद गांगोळ्ळी ताची वळख आसा आमकां पोर आयतारा हांगासर 4 वरां कुर्साचें आमकां मीस आहलें ताजे उपरांत कुर्सा वाट आसली सगळे कुर्सा वाट आमी परगड कुर्सा वाट गेली तो आमच्या सांगात आतां आसलो कॅमेरा काडून ताणें रेकॉर्ड केल्लें आमकां मार्गदर्शन दिल्लें सांजे 7 वरां म्हणसर हांगासर आसलो आमच्या सांगात बसल्लो उलयिल्लो मस्त जाणांक भेटल्लो कोणेय चिंतल्लें की तो फाल्यां सकाळीं उठना म्हूण कोणायक कळीत आसलें की आनी राती 1 वरार मॅसिव हार्ट एटॅक जालें आनी थंयच घराच मरण पावलो मोगाचें ताजें जिवीत मुक्त जालें आज मोर्नाची रीस जाली 60 आनी 2 वर्सां प्राय मोगाचें न्हू आमी कितें म्हणचें आमचें जिवीत आमी कितलेंय व्हड उलोवंक बरो आमचें थंय कितलेंय हंकारी उलोवन आसंक बरो मोगाचें न्हू एक घडी देवाक आमचें जिवीत व्हरचें त्या देखून आमी पळयता मोगाचें न्हू माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 12 कोन्ना ते ग्रेस्त पिशाची ओपार ताणें कितें म्हळें ताच्या शेतांत उदंड पीक जालें उदंड इतलें बेळें जालें इतलें बरें जालें तो कितें म्हणटा म्हजी खोटारां पावनांत हांव मोडून घालतां व्हडलीं बांदतां आनी ताणें तशें केलें धाकटी आसलें पुरो व्हडलीं खोटारां बांदलीं आनी जाल्लें पुरो दास्तान गेलें आनी काले म्हणालो ताकात काले म्हणालो तो काले म्हणालो अदृष्टवंत मनुष्य ताची उतरां म्हळ्यार अदृष्टवंत मनुष्य म्हळ्यार ताका म्हणटा अदृष्टवंत मनुष्य 100 वर्सांक पावच्या तितलें दास्तान गेलां का पिये गम्मत मार आनी त्यात घडये देवाचो थाळो ताका आयकलो कितें म्हणालो हत्त पिश्या आयच्या दिसा तुजो जीव तुजो आत्मो घेवचार आसा आयच्या राती तुजो आत्मो घेवचार आसा मोगाचें न्हू त्या देखून हांवें सांगलें आमचें म्हणलें कितेंच ना आमी उलोवचें मात हंकार ओडपण गर्व आमचें म्हणलें कितें आसा आमी आयिल्ल्या रिती वेचे रिती त्या देखून तो जोब प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 26 कितें म्हणटा आवयच्या गर्भांतावन विणगो हांव आयिल्लो विणगो हांव पाटी वेता देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं त्या देखून एका घडये म्हज्या जिवितांत बरें जातानाय ताचें नांव अर्सूंक जाय कश्ट येतानाय ताका अर्सूंक जाय पिडाशिता येतानाय ताका अर्सूंक जाय आनी आमी म्हणूंक जाय तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं नन्न चित्तवल्ला निन्न चित्त देवा नानेन अल्ला हें आमकां त्या देखून मोगाचें न्हू आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत देणें ताणें दिल्लें मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितलीं अर्गां होगळाप ताका दिल्यार पावना मोगाचें न्हू त्या देखून आमच्या जिवितांत कितलीं अर्गां होगळाप ताका दिल्यार पावना सकाळीं उठ्ठाना पयलें ताका अर्गां दिवचें हांवें तें करचें मोगाचें न्हू आज म्हाका काल भाऊ आमचो विनोद गांगोळी सरल्या उपरांत आज सगळी राती म्हज्या मतीन ती जिन्ना आली सकाळीं उठच्या पयलें बेड्डारत जाग जाताना हांवें म्हळें देव बरें करूं म्हाका जाग केली उठचें भाग म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता म्हणून हांव उठलो म्हाका हांव एक दीस आज म्हण मात न्ही म्हज्या बेड्डार बसून म्हजी मागणी जाल्या उपरांत पयलें उठोवन ताच्या पांय दर्शे ताच्या इमाजीच्या पांय म्हणान रावोवन थँक्यू म्हणचें आनी हांगा श्री गजी घेवन सर पडून हांवें पयलें म्हणचें देव बरें करूं हो दीस पळोवचें भाग दिला हांवें भलायकी दिलें हांवें म्हजें दिरवें तें पुरो म्हाका त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी कितलीं उपकारी मनाचीं जाल्यार देवाक पावना मोगाचें न्हू कांयच न्ही आमी कितेंच न्ही ह्या घडी हांगासर आसा आनी एका घडये कितें म्हणलें आमकां तो कोणायक गोत्तो ना मोगाचें न्हू त्या देखून आमची एकत्त आमी करयेत ताचेर पातयेनी ताचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत ताका समर्पण करून तूं चलय म्हजें जिवीत हांवें न्ही म्हजें जिवीत तूं चलोवन व्हर हांव कितेंच न्ही तूं चलोवन व्हर म्हणून आमी ताका समर्पण केलें जाल्यार ताणें चलयल्यार पुरो आमी चलोवचें नाका मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी सगळ्यान दोळे धांबा पळया निट्ट बसा सगळ्यान दोळे धांबा दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया
एक घडी आमी उपकारी मनाचे जावया मोगाच्यानो, उपकारी मनाचे जावया. कितलीं अर्गां होगळाप त्या देवाक दिल्यार पावना मोगाच्यानो, कितलीं अर्गां होगळाप दिल्यार पावना. मते जुवांच्या वांजेल अध्याय 15 वाक्य 16 म्हणटा, तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. ताणें आमकां विसरून काडली. ताणें आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांतावन ह्या संवसाराक हाडलें. ताणें तो बापोय ती आवय अपूर्वायची आमकां दिल्ली. कोणायची आवय बापाय परफेक्ट नात मोगाचें, संपूर्ण आवय बापाय ह्या संवसारान कोणी ना. तें आतांचो बापसय परतून परतून म्हणटा. त्या देखून तुजो पप्पा तुजी मम्मी संपूर्ण न्ही, म्हजी पप्पा मम्मी संपूर्ण न्ही, तांचें तें उणेपण आसा म्हाका गोत्त आसा. त्या देखून मोगाचें तो बापोय ती आवय देवान दिल्ली आमकां मोगाचें, देवाची दिरवी. ती भाव आनी भयण देवान दिल्ली दिरवी मोगाचें. आमचें म्हणलें कितें न्ही, ताणें उदारपणान दिल्लें. ताणें आमकां विसरून त्या आवयच्या गर्भांतावन ह्या संवसाराक हाडलें. आनी त्या देखून हांवें सांगलें तो आवय बापय ताणें दिल्ली, ती भाव भयणी ताणें दिल्लें, तें कुटाम आमकां ताणें दिल्लें. आमचें म्हणलें कितेंच ना मोगाचें न्हू, आमचें म्हणलें कितेंच ना. एक घडी आमी उपकारी मनाचे जावया त्या आवय बापायक दिल्ल्या खातीर, तें बरेंपण आमच्या जिवितांत ताणें लाभयल्ल्या खातीर एक घडी ताका अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. आमच्या ल्हानपणांतावन आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. आमी चिंतूंक पुरो ताणें कालें केलां, हांव गेल्लो, हांवें केल्लें, हांवें शिकलो, हांवें जोडल्लें ना. सकट वायट विघ्नांतलें आमकां राखलां, बळ भलायकी आमकां दिल्या. ह्या संवसाराक आमी येताना ह्या कुडींत कितेंच उण नासतना संपूर्ण तरान आमकां रचलां. कितलें बाग आमचें, कितलें बाग आमचें. हांगासर एक आवय हरी एका मंगळारा तिच्या पुताक आपणान येता. त्या पुता थंय इल्लेशें उणेपण आसा. म्हाका पळयतना बिरमोद दिसता त्या आवयचे कितले कश्ट, सुलाभ न्ही तसल्या भुरग्यांची जतन घेवचें. त्या आवय त्या भुरग्या खातीर कितलें कश्टां वद्दारता. तिका पळयतना म्हाका दोळ्यांतल्यान दुकां येता मस्त बडी. हांव तिच्या खातीर मस्त बडी मागतां आपणूक समयान मोगाचें कश्ट काडल्यांक गोत्त आसा. पूण आमकां कितल्या अपूर्वण संपूर्ण तरान देवान रचलां. कितलीं बरीं भुरगीं बाळां आमकां दिल्लीं आवय बापायनी. आज आमी देवाक कितलें अर्गां दी जाय, कितलो देवाचो उपकार आटयल्यार रे पावना. आमकां तीं भुरगीं बाळां दिल्ल्यान देवाक आमी अर्गां दिवया, उपकारी मनाची जावया मोगाचें. हर एकलीं आमी आवय बापाय, आमी भुरगीं थोड्यो फावटी कोणाच्या मोगार पडटा हांव. आनी त्या मोगाक एका वर्साच्या गी, एका म्हयन्याच्या गी, 2 वर्सांच्या मोगाक आवय बापायचो मोग इतल्या वर्सांचो त्या भुरग्यापणांत हांव तरणाटपणा पर्यंत शिकाप दिवन एका पावंडाक पावयल्लो तो मोग विसरात हांव. आवय बापायक दुरसात हांव, गाळी शिराप दिता हांव, मारता हांव. थोडे फावटी खंय आश्रमांत व्हरून दवरता हांव. त्या आवय बापायचो मोग विसरून सोडता. कोणायच्या गी एका म्हयन्याच्या वर्साच्या थोड्या दिसांच्या मोगा खातीर विसरून सोडता. तर आमचो मोग नीज मोग घेतो आमी करचो तांकां. तातूंत आमी आमकां विचारूंक जाय मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत कितलें मोलादीक, कितलें मोलादीक आमचें जिवीत आमी ओगडावचें न्ही. देवान दिल्लें देणें दिरवें हर एकल्याचें आमचें जिवीत मोलादीक मोगाचें न्हू. ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या बरेपणाक, आमचे मरिपास जाल्ल्या बरेपणाक. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या जावंक पुरो, पिडा शिडा आयिल्ली जावंक पुरो, समस्या आसले जावंक पुरो, त्या सगळ्या मदें आमकां लिसांव मेळना. आमी बळवंत जाले हांव, आमचें जिवीत फुड करूंक आमी शिकले हांव. आमकां जिवितांत जायतें बरेपण मेळ्ळां मोगाचें न्हू. आमच्या कश्टा वेळार आमी एकसुरी न्ही, आमचो देव आमच्या बगलेक रावला, आमचो हात धरला, आमकां उखोल धरला, आमच्या जिवितांनी सोलोवन व्हेलां. आमकां कितलें बरें केलां. उपकारी मनाची जावया, अर्गां आमी दिवया. त्या देखून आमी सगळ्यां उबे रावन एक गीत आमी गावया. तुका सोमया हांव अर्गां दितां. सगळें आमी देवान केल्लें बरेपण आमी वळखून ताचो उपकार आठोवन उपकारी मनान हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. तुका सोमया हांव अर्गां दितां, तुजी विचित्र ध्यानी आता
सूर्य संतारा उजवाड पंखा अंतराळ तुझे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाड पंखा अंतराळ तुझे महिमेती भरता रस्ता तुझे नाव उभी जाऊन गावन गा रस्ता तुझे नाव उभी जाऊन गावन गा तुका सोमियावर गांधीता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना भरता तुझ्या सारक्या मनशाक रचलोय दैवीक कुरपेन ताका नेटयलय तारीख आमकां हरी एकल्या की ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचे गंधाने रचल्यान मोगाचे न्हू तिसरें चारान तुझ्या सारक्या मनशाक रचलोय दैवीक कुरपेन ताका नेटयलय तारीख मोगाचे न्हू आमकां त्या ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचे रचल्याक त्या स्वभावान आमकां नेटयल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवन तिसरें चारान आमी गावया मोगाचे न्हू तुझ्या सारक्या मनशाक रचलो दैवी कुरपे ताका नेटयलो तुझ्या सारक्या मनशाक रचलो दैवी कुरपे ताका नेटयलो रस्ता तुझे नाव उभी जाऊन गावन गा रस्ता तुझे नाव उभी जाऊन गावन गा तुका सोमियावर गांधीता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वाटता तुका सदा सरसुन्ना वाटता तुका सदा सरसुन्ना वाटता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिमी घालया मोगाच्या न्हू आमच्या दोळ्या आमी दांपिया परत दोनी हात आमच्या अर्द्याचे दवरया सगळां दिमी घालून दोनी हात आमचे अर्द्याचे दोन दोळे दांपिया मस्त बोटी म्हज्या लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार तरणाट्यांनी प्रत्येक जावन कितल्या जाणांनी खाजारी जोड्यांनी म्हणलें आसा पद मस्त बोटी जीव घात करूंक हांवें प्रयत्न केला हात कातरन वा गळपास घालन वीक कान गो आनी कितें करूंक रैलाच्या ट्रॅकर सरलें जायतीं घडीतां म्हजे कडेन 6 जाणांनी सांगली आसात मोगाच्या न्हू एक घडी आमच्या जिविताचेर नदर घालया हें जिवीत देवान दिल्लें हांवें बरेंगन सांबाळलां वा हें जिवीत नाश करूंक हांवें प्रयत्न केला जावं बरो जीव घात करून जावं बरो वायट संवयांक आमाल पियोन्याक इतर आमाल माध्यमाक हांव वळख जावन हें जिवीत हांवें विभाड केलां आज आमी सोमिया कडेन बोक्साने मागया मोगाचें न्हू बोक्साने मागया हें जिवीत हांवें कशें सांबाळलां हें पवित्र सांबाळलो म्हणटा हें पवित्र आत्म्याचें मंदीर देवाचें मंदीर हें देवाचें मंदीर हांवें कशें सांबाळलां म्हजें जिवीत हांवें विविध संगतींक गुलाम जावं बरो पोर्नोग्राफी वायट पिंतोरांक आनी कितें संगतींक गुलाम जावन हें जिवीत विभाड करूंक सत्यानाश करूंक देवान दिल्लें जिवीत मोगाचें न्हू जिवीत म्हळ्यार खाली कूड मात न्ही त्या कुडींत आत्मो आसा मोगाचें न्हू त्या देखून हें जिवीत मोलादीक पवित्र त्या देखून बैली कूड मात्र न्ही ह्या कुडी भितर आत्मो आसा जीव आसा त्या देखून ती पवित्र अमोलीक मोलादीक त्या देखून ह्या कुडीचे ह्या जिविताचो हांवें कसो फायदो केला कशें उपयोग केला कशें हांव जियेलां हे घडी आमी आमचो विमर्श करया मोगाचें न्हू दूख आमी पावया बोक्सांनी आमी मागया मोगाचें न्हू तशेंच हेरांच्या जिवाक हांवें मान गौरव दिला जावं बरो म्हज्या आवय बापायंक म्हज्या भाऊ भयणीक म्हज्या कुटुंबांत आसल्या मालगड्यांक वा इतरांक शेजारा आनी कोणें तांच्या जिवाक हांवें गौरव दिला म्हज्या उतरांनी करण्यांनी तो जीव नाश करूंक कूड न्ही त्या कुडी भितर आत्मा आसा हांवें सांगलें तो जीव देवाचे सारकें स्वरूप तो जीव नाश करूंक हेरांचो हांवें प्रयत्न केला गी आज आमी बोक्सांनी मागया आमच्या आनी हेरांच्या जिवाक
आमच्या आनी हेरांच्या जिवाचें मोल समजोंक, आमच्या आनी हेरांच्या जिविताचें पवित्रपण समजोंक सुकोन पडलेल्या खातीर जिविताच्या दातारा लागीं बोक्सांनी आमी मागया. मोगाच्यान आमच्या पाताक आमी रेडी आहा, काळजान जावन रेडी आहा. दुखां वाडल्यार व्हडना वाळून दीत, आमी रेडी आहा. नीज जावन आमच्या काळजान धांवन देवान दिल्लें इतलें सोबीत जिवीत हांवें तें विभाड केलां, सत्यानाश केलां, हांवें बरें जियोना जाल्यार आज आमी बोक्सांनी मागया मोगाच्यान. आनी एक बरें सुटावें कुमसार जावं कोण आमी जावना सगळ्यांनी एक बरें अवकाश मेळटाना एक बरें कुमसार जावन नितळ जावन हें बास्काचें फेस्त आमी संभ्रमूंक आमी तयारी करूं, आत्मीक तयारी करूंक आमी करपा त्या सोमया कडेन मागया. आमी नितळ जावया. हें पवित्र उदक आमचेर आज शेनायतना, ह्या पवित्र उदकाचे थेंबे आमचेर पडटाना आमकां संपूर्ण नितळ कर. आमच्या जिवाक हेरांच्या जिवाक मान दिनातल्या आमी बक्षी म्हणून सोमया कडेन मागया. आनी आमच्या आनी हेरांची जीव पवित्र म्हणून ह्या घडी आमी मानून घेवन हें पवित्र उदक आमचेर आमी घेवया मोगाचें न्हू. आनी आमच्यो आनी हेरांच्यो कुडी आमी पवित्र म्हणले कोण खूब पवित्र जावं दीत म्हणून आमी मागया. जेजू तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर म्हणून ह्या घडये आमी मागया. ह्या पवित्र उदका मारिपास जेजूचें रगत आमच्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड. जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर. तुझ्या रक्तान तूं म्हाका नवो कर. जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता. जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता. जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुजें रगत म्हजें दूख पयस करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. मोगाच्यानो आमचो जीव तो मोलादी देवान दिल्लें वर्तें देणे आज तें परतून पवित्र म्हणून आमी लेखया. हेरांचें जिवीत पवित्र म्हणून लेखया. आनी ते देखून आतां त्या पवित्र तेलान आमची कूड तेलायतना मागतना सोमयाची ती सकत करपा आमच्या कुडींत वाळोवन दीत. आमच्या आनी हेरांच्या जिवाक प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसच्या ल्हान भुरग्यांचो जीव आवय बापायनी भुरग्यांक फावतें मार्गदर्शन दिवंक त्या जिवाचो रक्षण करूंक त्या भुरग्यांक बरेंगान सांबाळूंक मोग दिवंक मोगान वागोवंक करपाय ह्या घडी आमी मागया. आनी तो सोमी भुरग्यांक पटलून आशिर्वाद केलो. आमकांय अरियेक लागी त्या पिडेस तांबोरो केल्लो. आमकांय अरियेक लागी बरें करून दी. ताची कृपा सकत ह्या मागणे मारिपात आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान. आनी ही पवित्र मागणी ह्या कुडीचेर आमी घेवया आनी आमची जिवीत पवित्र जावं दी म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र
गीता भुजबंदरा आमच्या दया पोरीत करणारा जाऊ मान तुका जाऊ बहुमान करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र दैवेदनी तुला दैवेदनी तुला ये तू ये पवित्र दैवेदनी तुला दैवेदनी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र संसाराक तुवे रूप दिले तुझ्या सारक्यान शाक्रसले तुझी तेंपलां जावन निर्मिले मोगान जीव आपयले ये तू ये पवित्र दैवेदनी तुला दैवेदनी तुला ये तू ये पवित्र दैवेदनी तुला दैवेदनी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आत्मीय पराक्लिता भुजबंदरा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा जाऊ मान तुका जाऊ बहुमान करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र दैवी दैवेदनी तुला दैवेदनी तुला ये पवित्र 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 हालेलुया 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 सकड आमी दिवी घालया मोगाच्यान सुमयाचे आशिर्वाद घेवंक वेता प्रत्येक घडी दोळे धांपया आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर मागया आमचें सगळें कुटाम ताच्या पांयां तळाडया आमच्या आवय बापायंक देवान दिल्लें दिर्वें म्हळें त्या पप्पा मम्मी खातीर आवय बापाय खातीर मागया भावा भयणी खातीर मागया
आमच्या कुटुंबाच्या प्रायवंत मलगड्यां खातीर पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्या बाळां खातीर मागया. देवान दिल्लीं दिरवीं ती भुरगीं आसल्या वरी एक आवय बापाय म्हणचे भाग तुमकां लाभला. त्या भुरग्या बाळां खातीर मागया. युवक जनां खातीर मागया. तांच्या जिविताचें मोल समजोन तांची जिवीत पवित्रपणान जियोंक, हंकार गर्व पयस करून एक बरें जिवीत जियोंक करपा मागया. विविध वायट सवयांक बली जाल्ल्या त्या तरणाट्यांक ताचे जावन सुटका मेळोवंक आनी प्रत्येक जावन तांची जिवीत पवित्र मोलादीक म्हणलें समजोन तांची जिवितांत जियोंक करपा मागया. आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत उदेवन विविध जाग्यांनी सेवा दिवच्या धर्मीक याजकां खातीर विविध मेळांत आसून सेवा दिवच्या धर्मीक याजकां खातीर मागीर आमच्या बिरगजेंती जायते धर्मीक याजक आसात. विविध जाग्यांनी सेवा दिवन आसात. तांचो मिसांव वावर करून आसात. ह्या सकड याजकां खातीर आमी मागया. हर एका धर्मीक मेळांतच्या धर्मीक मेळाच्या त्या वडील ताच्या उपरांत प्रोविन्शियल्स ताचे उपरांत सकड याजक त्या मेळांत सेवा दिवच्या तरबेती जोडच्या सेमिनिस्टां खातीर आमी मागया. ह्या दिसांनी देव आपोनी मस्त उणी जाल्या नान त्या देखून तांच्या भावार्थांतीर रावोंक याजकी जिवीत बरें जियोंक आनी तरबेती जोडच्यांनी मुखार वचून एक बरें याजक जावन फुलोवन सोमयाच्या शेतान वावरूंक फुडें वयच्या खातीर आमी मागया. आनी सबार देव आपोवनी ह्या धर्मीक मेळांक लाभोवंक दी. जायते भुरगे स्पंदन करून दी म्हण आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर मागया. आमच्या जिवितान मस्त कुमो करचे आमकां सांगात प्रोत्साह दिवच्या तसल्या व्यक्तीं खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळार सेवा दिवच्या जावंक बरो रांदूंक आनी दिसा मदें हर एक फावटी हांगासर ऑफिसान जावंक बरो, आमचे क्लर्क जावंक बरो, विविध सेवा दिवच्या इतर भाव भयणी स्टॉलान जावंक बरो, हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमच्या घरा ह्या जागाच्या घरा हांगाचे पवित्र थळाक सेवा दिवच्या तांच्या कामेल्यां खातीर आमी मागया. हर एकल्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण हांगासर येवन वजंत्र घेवन आमचो भाव मॅक्सी आमकां हर एक फावटी कुमोकन आसा ताचे खातीर ताच्या पत्नी खातीर मागया. कुटुंबा खातीर तांच्या हांगासर रेकॉर्डिंग करच्या ह्या आमच्या भावा खातीर मागया. प्रत्येक जावन देवादीन आमचो भाव विनोद गांगोळ्ळी ताच्या पुतां खातीर, सुनां खातीर, सुणे खातीर, पत्नी खातीर, कुटुंबादारां खातीर आमी मागया. सुमी तांच्या कुटुंबान खाली पडिल्लो जागो तसो भरती करून दी, तांकां धैर्य दिवन दी, बुजावन दिवन दी म्हणून त्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमकां कितें वैयक्तीक तरान मागोवंक आसा, आमची सकड त्या सावां ह्या पवित्र थळार मागलें मेळटा सत्य. आनी प्रत्येक जावन पवित्र साक्रामेंत मुखार मागलें मेळटा. कित्याक ताचे व्हरतो पवित्र जागो आमकां दुसरो ना. पवित्र साक्रामेंता वेळार मागचें, आराधना वेळार मागचें. त्या देखून तुमच्या काळजा मनान कितें त्या सावां आसा सकड सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर मागा आनी सोमयाचें आशिर्वाद घेवंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक. येद्या व्हडा साक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया. पुरविल्या त्या रूपां बसलां नव्यो रिती आदार्या. सलवण वेच्या हस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या. जशे बाबा तशेच पुत्र उल्हासानी स्तुतीचा. पदवी महिमा सहस्रा एका स्थळ्या हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्था. Pratuia, Jesumian, Jesus Christ, Yaviti, Sacramental,
तुझ्या कश्टां सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्गो तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दैन फावो कर जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. सकड आमी उबे रावया मोगाचे न्हू. आमी सेवंक गोंयच्या ह्या जेवणाचेर एक घडीभर देवाची आशिर्वादां मागया. प्रत्येक जावन हें जेवण आज आमकां वदक संकुमो केल्या फ्रँकी सिक्वेरा आनी कुटाम रॉबर्ट लिना मोंतू डिसोजा लिल्ली सिक्वेरा नांव नाका म्हण एकदां आनी एलिझा आनी सिसिलिया सेरावो तिच्या जल्मा दिसा संदर्भी आनी जेवण तयार केल्ल्या ल्हानपूल वाड्याची गुरकार्ण प्रतिनिधी वाड्यागारां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयचो व्हरतो पवित्र दीस आमकां फावो केलोय. ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां जायतें बरेंपण तो लाभयताय. प्रत्येक जावं आमकां समाधान संतोश त्या देखून ह्या पवित्र थळाक या म्हणली ती भोगणां आमचे थंय उपजातात. ह्या सकड बरेपणा खातीर तुवें आमकां दिवच्या त्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमचें म्हणलें कितेंच ना हर एक तुजें वर्तें देणें आमच्या जिवितान ह्या सर्व देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता तुका आमी अर्घां दिता. हांगासराच्या हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा परस समर्पण करता. हर एकल्याचे तुजे आशिर्वाद आवोत. प्रत्येक जावन बापा आयचे दिसा हें जेवण आमकां वदक संकुमो केल्ल्या ह्या भावंडांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आवोत. तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी तो प्रतिफल दी. विविध रितीन दान दिवच्या हर एका दानीक तुज्या बेसांवांनी बरो. प्रत्येक जावन हें जेवण तयार केल्ल्या ल्हानपूल वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्या घरांचेर तुजें बेसांव आवोत. तांकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ आनी सदांच ताचो प्रतिफल तूं दी. हें जेवण आमचे मुखार आसा ह्या जेवणाचे तुजें आशिर्वाद आवोत. तें जेवण तो पवित्र कर. हें जेवण सेवताना कुडीक भलायकी आत्मीक गटाय आमकां मेळोवन दी. ह्या जेवणा मारिपा सडीत उर्बा आमी आमचें जिवीत बरेंक जियोंक आमच्या आनी हेरांच्या जिवाक गौरव दिवंक आमकां फावो जावं दी. हें जेवण सेवंत आसतना आमी एकामेकाक एकवटान मोगान जियोंक आमकां आदार जावं. हें जेवण आमी सेवताना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेवच्या भावना सोडासकान तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपा जेवणाची कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमचो उपकार आठयता. थँक्यू म्हणटा निमाणें कंदा देवा करसून आमी गावया. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशीर्वाद दी आमकां.
बगेवन सांज देवा आम्हा पासत विनंती कर बगेन पुसचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बाप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.